आयज आसा आमी सांगोळडा बारसवाडो. जर आयज ह्या जाग्याचेर उदक ना, आयज ह्या वाड्यार थोडी घरां आसा पळय तांकां उदक ना, इतलो पावस पडून गेलो. आयज इतले घसघशांनी उदक लोटोन दर्यान गेलें, व्हाळांनी व्हांवून आनी खंय गेलें. बट ह्या लोकांच्या तळ्याचेर उदक पडना. आयज हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? आयज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, MLA बाकीचे खंय पावले? तुम्ही MLA कॉल केल्लो? ओके, तुम्ही सांगू शकता हेजेर केन्ना कॉल केलो? आज कडेन उलय. हांवें MLA कॉल केलो जय साळगांवकाराक. तेणें म्हाका मॅसेज घातली, आय कॉल यू बॅक लेटर म्हणून घातलें म्हाका. तेणें म्हाका आनी तेजो उपरांत तेजो फोन ना, कांय ना. आयज आमकां 12 दीस जाले उदीक ना. आमकां 12 दीस जाले आमकां उदीक ना. आयज आमकां 12 दीस जाले उदीक ना. आतां आमी कितें करपाचें? आमकां न्हांवपाक उदीक ना, कपडे धुवपाक उदीक ना. कितें करपाचें आमी फोन केलो जाल्यार फोन घेयना, फोन केलो जाल्यार फोन घेयना. इतलें सांगूंक सोदता. ओके आई, तूं सांग तुमचे कशें कितें प्रॉब्लेम जालें तुमकां? ते कितले जाले उदक ना? अरे बाबा, आमकां 10-12 दीस जाले उदकूच ना. आमी आतां कितें करपाचें? खंयसून उदीक हाडपाचें? आमकां बांय ना, कांय ना. आमी आतां कितें म्हणून करपाचें सांग तूं आतां. सो आयज तुमी पळयतान अशी परिस्थिती आहा जाल्यार 10-12 दीस अशें जर लोकांक उदक ना जाल्यार हांगासर PWD डिपार्टमेंट कितें करता? हांगा वॉटर स्टोरेज खंय आसा आनी ती लोकांक कशी पावता? आयज येदे व्हडले प्रोजेक्ट येता हांगासर, ते प्रोजेक्टांक उदक टायम टू टायम मेळटा, टायम टू टायम तांकां उदक सप्लाय जाता. बट जेन्ना घरांक हांगासर उदक ना तेन्ना हें उदक लोकांक मेळना. सो ही परिस्थिती, तेकाच लागून आमी सांगता की हे प्रोजेक्ट बंद करान पयले. कित्याक उदक लोकांक मेळनासतना ते प्रोजेक्टांक व्हडल्या उदक वयतलें. आयज एक घर आनी बाकीची घरां जी फाटल्यान आसा तांकां उदक मेळना. सो ह्या हितून लोकांनी जगपाचें कशें? सकाळीं उठ्ठा पर्यंत न्हिदता पर्यंत उदक जाय जाल्यार लोक हे आतां तेंच्या शेजाऱ्याक वचून न्हांवपाचें. मेन पायप फुटला म्हणून तें आयकान हे सांगता PWD डिपार्टमेंट वाले की जेन्ना उदक ना तेन्ना फोन करीत जाल्यार ते सांगता मेन पायप फुटला. मेन पायप फुटत जाल्यार पेपराचेर मॅसेज येता जावं मिडियाचेर येता, जाल्यार ही मॅसेज कित्याक ना? आनी 10-12 दीस इतले त्रास जावपाचे. सो मागता सगळे डिपार्टमेंटा कडेन, PWD डिपार्टमेंटा कडेन की हें जाता तितले बेगीन रिपेर करून फुटला जाल्यार, कित्याक आजून कोणाक खबर ना फुटला म्हणून, ह्या घरांक हांगासर उदक मेळना. सो तांकां तें उदक प्रोवायड करून दिवचें. थँक्यू.